नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण भारतांत प्रचार यात्रा करतात। आज तांणी तमिळनाडूच्या मेट्टुपालयम हांगा आयोजित भौशीक सभेत समेस्तांक मार्गदर्शन केलें। हे वेळार डीएमके तशेंच काँग्रेस पक्षाचेर नेम साधतना ही दोनूय पक्षां परिवार राज्याच्या विचारधारणेचे समर्थन करतात आणि तांचो मुखेल हेतू कसल्याय तरेची फटिंगपणां करून आणि लोकांची फसवणूक करून सरकार घडोवपाचो आसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सुमार 1 म्हयन्याच्यान श्रीलंकेच्या ताब्यांत आशिल्ले तमिळनाडूचे 19 नुस्तें मारपी आज मायदेशांत परतले। 6 मार्च दिसा शीम हुपिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान श्रीलंकेच्या नौदळान ह्या नुस्तेमारप्यांक अटक केल्ली। ह्या नुस्तेमारप्यांच्या घरच्यांनी राज्य तशेंच केंद्र सरकाराक हे विशीं कारवाय करपाची शिफारस केले उपरांत भारत सरकारान केल्ल्या हस्तक्षेपाक लागून आज बंदखणींत आशिल्ले साबार नुस्तेमारप्यांक कोलंबोंतल्यान भारतांत धाडले। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटान काल लोकसभा वेंचणुके खातीर आपली तिसरी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली। महाविकास आघाडीच्या काल जाल्ल्या पत्रकार परिशदे उपरांत पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर सातारा तशेंच रावेर मतदारसंघा खातीर आपले उमेदवार जाहीर केले। सातारान शशिकांत शिंदे जाल्यार जळगावच्या रावेर मतदारसंघान व्यावसायिक श्रीराम पाटील हांकां उमेदवारी दिवपाचो निर्णय शरद पवार गटान केला। दिल्लीच्या अबकारी धोरण प्रकरणात मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी आपल्या अटके आड आव्हान दिल्ल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केल्या। हे विशीं आम आदमी पक्षाचे फुडारी सौरभ भारद्वाज सर्वोच्च न्यायालयात हे विशीं केजरीवाल हांकां न्याय मेळटलो अशी आस्त उक्तायल्या। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई, उसी तरीके से अरविंद जी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा। गोंयांत इंडी गठबंधनाच्या समन्वय समितीची बसका मंगळारा जाली। दोनूय लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रचाराची सुरवात केले उपरांत वेंचणुकेच्या नियोजना खातीर ही बसका आपयल्ली। ह्या वेळार काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो शरदचंद्र पवार गट आनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट प्रतिनिधी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। काँग्रेस पक्षान उत्तर गोंयांत रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या। ह्या बसके उपरांत उलयतना गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेची कार्यावळ तशेंच नियोजना खातीर ही बसका आपयल्ली अशें सांगलें। वेंचणूक प्रचारा वेळार लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पळोवन आमकां ह्या वेंचणुके विशीं सकारात्मक दृश्टिकोन आसा अशें तांणी मुखार म्हळें। नॉर्थ गोव्याचे आमी कॅम्पेन जी आसा ती पत्रादेवी मार्टेस मेमोरियल हांगाच्यान सुरवात केली आनी थंयचो प्रतिसाद जर पळयलो लोकांचे, ज्या संख्येन ते लोक आयिल्ले, लोकांचो जो आत्मविश्वास जो आशिल्लो तो म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह वायब फूल उत्तर गोंयाक ही स्प्रेड जाल्या। तशेंच आमची दुसरो कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयचो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाची कॅम्पेन आमी लोहिया मैदाना वयल्यान चालू केली आनी थंयचो माहोल पळयलो जाल्यार जो जोश, जो जल्लोश थंय आशिल्लो आनी मागीर आमी थंय मार्केटान भोंवले। सो म्हाका खात्री आहा की साऊथ गोवा सीट आमी ऑलरेडी जिखले। थंय लोकांनी निश्चित केल्लें आहा की साऊथ गोवा ही काँग्रेस थंय जिखता। नॉर्थ गोवाची आनी साऊथ गोवाची कॅम्पेनीचो फूल डिझायन कोऑर्डिनेशन कशें जातलें विथ आवर इंडिया अलायन्स पार्टनर
हे सगळे डिस्कशन आज आमी त्या मिटिंगेन केलें आनी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हॅव गिवन टू आवर टीम. समाजवादी पक्षान आज लोकसभा वेंचणुके खातीर आपले घोषणापत्र जारी केलें. हातूंत 2025 मेरेन जनगणना, 2029 मेरेन सगळ्याक न्याय, मोफत शिक्षण आनी बायलां खातीर 33% आरक्षणाचें उत्तर दिलां. समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी घोषणापत्र जारी करतना शेतकारांक कर्ज माफी दिवपाचें उतरूय ह्या वेळार दिलें. समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है. संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से. इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी. हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुकोई और मिराज भी थे. जनता जानती है, जनता समाजवादी पर भरोसा करती है. इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है. जनता का मांग पत्र पढ़ो तो ठीक से. अरे हमारे पत्रकार साथी आपके अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, नहीं तो जिसका दाना उसका गाना. संवसारीक होमिओपॅथी दिसा निमतान नवी दिल्ली हांगा यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरांत आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या वैज्ञानिक संमेलनाचें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. कार्यावळी वेळार उलोवप करतना देशांत होमिओपॅथीचो भरपूर सुविधा उपलब्ध आसात, तशेंच राष्ट्रीय आयुष मिशनाच्या अंतर्गत लोकांक होमिओपॅथी सुविधा दिवपाचें काम सरकारान चालीक लायलां अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. हमारा देश में होम्योपैथी की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या से लेकर अनुसंधान केंद्रों की संस्थान तक सभी आयामों में प्रभावशाली प्रगति हुई है. लगभग 1 दशक पहले शुरू की गई राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ होम्योपैथी की पहुंच और अधिक व्यापक हुई है. वर्ष 2023 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लाभार्थियों की संख्या लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई है. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळयात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.